This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. अविनाश खंय हाडला म्हाका वायस ऑफ इंटिरियर्स इन मडगांव सिटी वेळ सांगपाक जाय न्हू खंय हाडला आनी हांगा हाडला आनी थंय हाडला करून. अरे पूण हांगा म्हाका कांयच दिसना हीच झाडां तर. आनी जंगलां आगो हीच तर ह्या विलेजीची खासियत. कसली खासियत ओ हाय फ्रेंड्स. अँड वेलकम टू आवर गेस्टोज बाईट इट अपर्णा विसरले मगो तू. कितें रे फ्रेंडशिप डे आसा हो सुद्धा तुका खबर ना. घे कितें हॅपी फ्रेंडशिप डे. थँक यू बट वॉट इज दिस पळय कितें आसा ते. वाव हे कितें पूण खावन पळय गो आधी खावन पळय मागीर Donut? नॉट डोनट. खावन पळय आधी कितें ते मागीर सांगता तुका. खा. खा. खाऊन जालें की म्हाका सांग. हीच तर ह्या विलेजीची खासियत. आणि अदोळ म्हणटाले खंयच्या मडगांवच्या विलेजीन घेऊन आयला म्हणून. अरे हीच तर ह्या विलेजीची खासियत आसा. कसली खासियत हाजी आनी विलेजीची कसली खासियत हा हीच बेकरी ह्या विलेजीन आसा. आणि हे कितें आसा खबर आसा तुका. इक्लेस चॉकलेट आसा ती. तू बाजारान खातात त्यो इक्लेस न्ही रुपयाक मेळटा त्यो. हे खावन पळय इक्लेस. इट्स नायस पूण हांगा करता ती चल तुका दाखयता ती कशी तयार करतात ती. चल. The Jilla Bakers and Confectioners is located at Ambora, a tiny village along the Madgaon-Ponda State Highway. The Anta Brothers Bakery is named after their parents. Jilla began in 1972 and immediately made a mark for itself with its niche products and attracted bakery product lovers not only from India but even abroad. आमी आतां जिल्ला बेकरीन पावल्यात. बारीक पावसूय पडटा आनी आमकां वेलकम करपाक रेजिनाल्डो आसा. This bakery has brought laurels to Goa when they bagged the prestigious Best Bakery Award presented by Times Now. Jilla Bakers was one of the 3 bakeries from all over India shortlisted for this prestigious award. We have Antam with us who has prepared this delicious chocolate eclair. So let's see how he has prepared it. So Mr. Antam, how you have prepared it? 100 ग्राम घी, Ah, 150 ग्राम वॉटर okay. आणि 100 ग्राम मैदो आणि 5 तांतयां. तात्या. पहिले ते वॉटर बॉयल कोताय विथ घी ते बॉयल जातरी ते घालता ते मैदो Okay. आणि मागीर तांती घालून
awesome. What is that factor which attracts you to this Jila bakery? It is well known that the biscuits are very popular and much liked by everyone around. You should see that many of them flock here in spite of the rains and whatever conditions. From far and wide, many have come here. Actually, I'm employed overseas, and every time I'm down for holidays, I always make it a point to come over here. Usually I am from Mangalore, and every week or alternative weeks when I go to Mangalore, I take that cake also, which is a favorite dish of my daughter. That sounds very nice that you take cakes all the way from Goa to Mangalore. How many years you've been coming here? Since 6 years. I am working here since 6 years. But when I was in Madgaon branch also, their fan biscuit is very famous. When somebody used to come here, we used to give them order and tell to bring that fan biscuit from Jila Bakery. It's how many years now you're coming here? At least 10-12 years. 10, 12. Yeah. And the melting... And that. And their melting biscuit, then fan biscuit, then this cheese sticks and all, and eclairs. They are quite good. अपर्णा इक्लेर चॉकलेट खायत आसा तेका खबर ना हांव खंय आसा तो ते ना तशें आमी फ्रेंडशीप स्पेशल जेनिवा पेस्ट्री कशी तयार करतात ती पळोवया. आमी आतां कितें तयार करता एक म्हणटा जेनिवा पेस्ट्री. जेनिवा पेस्ट्री. तातूंत तुमी कितें इंग्रेडियंट्स यूज केल्या भितर? इंग्रेडियंट्स मेन म्हणटा शुगर, एग्स, मैदा एंड फ्लावर, घी, वनस्पती. ओके. हे मिक्सिंग करून घेऊ. पूण हित वॉटर ऍड करप, उदक ऍड करप एकदम गरजेचें. मातशें सुबीज पड जाय ती बरी जायना, पेडी जाता. म्हणजे तितलेंच उदक पडपाक जाय. राबरी जाता. चड उदक बेज आसता. एक माझी फिलिंग येता, पूण ही बेज. ओके. ही क्रस्ट बेज करपाक. ओके. This base is like a sweet short crust म्हणजे base. Now as per how this thing ते 5 डझन जाता. 5 डझन जाता. म्हणजे आता क्वांटिटी कितली घेतलेली आसा तुम्ही सगळ्याची आता? यात क्वांटिटी आहे I use pound system sometimes. ओके. पाउंड सिस्टम म्हणजे किती यूज करपा पडले म्हाका हांव ते रेसिपी सगळे पायकडे शिकला. ओके. सो तो ते पावंडान करतालो. I can convert that, पण ते पावंडान करता म्हणटरी हांव ते पावंडांनी करता. आणि ते आमकां बऱ्या पडटा कित्याक तो रेसिपी कोणाक कळना मागीर चड लिखून जालें. ओके. कित्याक लोक मोस्टली ग्रामान हे करता यूज करता. सो ते पावंड्स तांकां कोत म्हळ्यार कॅल्क्युलेशन वेळ वयता. तुम्ही तुमचे पाय आणि वेळ वयता. बरोबर. ओके. तुम्ही हे शेप दिल्लो आसा तेका असो? शेप दिलो म्हणजे एक भितर फिलिंग जावपा जाय न्हू. ओके. म्हणजे ते भायर वचपाक जायना फिलिंग म्हणून तेका तो एक वेगळ्या तरेचो शेप दिल्लो आसा. ओके. 1972 हांव पयलीं स्टार्ट केल्या. 70
त्या दोसा देखून अरे बाप रे 1972च्यान हांगा कस्टमर्स येतात. एक म्हणजे जिल्हा बेकरीची एक स्पेशालिटीज आसा ही म्हणपाक हरकत ना. आमचो बेस तयार जाल्लो आसा हो. ताका वयल्यान जॅमूय लायल्लो आसा आनी आतां जस्ट फिलिंगा खातीर काजू आनी शुगर यूज केल्ली आसा ताका. एक वायटूय आसा ताका. दिस इज डेसिकेटेड कोकोनट फॉर द फिलिंग. गॅसाची मातशें बॉयल करपाक. हां हें बॉयल करचें पडटा. हे आमचें आतां फिलिंग रेडी जाल्लें आसा. आतां कितें करप फुडें? डायरेक्ट घालप आता. आता कितें करप? आतां ती जेनेवा पेस्ट्री रेडी जाली न्हू भायरी. हां ती तोंड जावपा दवरलेली. हां ते तोंड जायना जाल्यार भितर बेक करता असो प्रॉब्लेम जाता. बेगीन कलर येता. बेगीन कॅरमलायज जाता ती चड. ओके. पयले फिलिंग आसता ते हॉट आसता म्हणून. हॉट आसत न्हू देखून. ओके. हां बेक जावपा वेळ वयता तें बेगीन जाता. त्या पासत तें तोंड जावपा जाय म्हणून ती भायर दवरता. कितलो टायम भितर दवरचें पडटा बेक करपाक? 35 मिनिट्स. 35 मिनिट्सा उपरांत ती भायर काडली की रेडी टू इट. रेडी. ओके. भट्टी एकदम गरम आसा. आता आमी ही पेस्ट्री आसा न्ही भितर घालया. पस्तीस मिनटां जाली. आता आमची जेनिवा पेस्ट्री तयार जाल्या. जेनिवा पेस्ट्री साहित्य: मैदो, तांतयां, साखर, तूप, उदक आणि काजूचे कुडके. मैदो, साखर, फोडिल्लीं तांतयां, तूप आणि उदक घालून सगळें मिक्स करप. मिक्स करून जालें की तें बरें मळप. मळून जालें की तें बरें लाटप. लाटलें की तें एक ठरावीक मापान कापप. मागीर ताका आकार दिवप. काजूचे कुडके, साखर, डेसिकेटेड कोकोनट घालून तें बरें गरम करप. हें सगळें मिश्रण तातूंत भरप. भरून जालें की तें भट्टेन घालप.